आमी हे कशें दामीन उलयतात पळय तेजेर आमी आवाज उठोवंक जाय म्हणून आयज आमी हांगासर जमलात. फाल्यां सकाळी आमच्या घराण्यान कितें ना कितें जातलें आनी आमकां कोणाचो गॉड फादर जावं आमकां कसली वयरसून सपोर्ट ना जाल्यार आयज तेका तेजो आवाज तेज्या घरच्यांचो आवाज जसो चिड्डून उडयला पळय तसो फाल्यां सकाळी आमच्याय घराण्यान कोणाचो तरी आवाज चिड्डून उडयतले. आयज हांगासर आमच्या मदीं सिद्धीची फॅमिली आसा, तेजी मम्मी आसा. हांव मागतां तेजी मम्मी कडेन की तेणेन आयज हांगासर तुमकां सगळ्यांक तेजी जी मनान जी तिच्या तळमळ आसा पळय ती तुमच्या सगळ्या मुखार तेणेन व्यक्त करची. माझ्या चेडवाक बरे भशेन धाडलेले कामाक ते कामाक पावोंक ना ते बिचार तेचे बॉडी कशी मेळ्ळी तेचो म्हाका न्याय जाय. आयज जेयल्या कितले दीस जाले उदीक पिवंक ना न्हिदोंक ना म्हाजें कितें जालां तें हांव जाणा म्हाका न्याय जाय म्हणजे जाय. कित्याक पुलिसांनी हें घेतलें ना कित्याक घेवंक ना पुलिसांनी एक्शन कित्याक घेवंक ना मेल्या उपरांत 24 वरांनी कित्याक घेता म्हणून सांगली. रडटा म्हाका कितें जाता तें देव जाणो कित्याक तुमी पुलिसांनी म्हाका 24 वरांनी केअर घेता म्हणून सांगले तेचे म्हाका सोदून दिताले. आतां पुलीस तेचे मोडे ते कित्याक म्हाका मोडे तेचे जाय म्हाका तेची हें जाय आसलें मोडे नाका आसलें मोड्याक लागून हांव वचोंक नासलें पुलीस स्टेशनार ना तशें हांव सगळ्याक सोदून हांव पुलीस स्टेशनार हें दिली कंप्लेंट दिली हें म्हणून ना म्हणून सिद्धीक तेंच्यान पुलिसांनी सांगलें म्हाका 24 वरां जाय म्हणून. 24 वरां कित्याक जाय आसली म्हाका म्हाका पुलिसांनी सोदून हाडून दिल्लें जाय आसलें. माझें कांयच कितें जाता देवा म्हाका कितलेंच जेवंक ना न्हिदोंक ना म्हाका न्याय जाय हे सुद्दी कामाक गेल्ले थंय कशें पावले ते. पूण हांगासर ह्या कार्यक्रमाचो पॉलिटिकल कांय इशू करप ना. हांगासर जे कितें उलोवप जातले ते आमच्या ह्या माणकुले बाय सिद्धी नायक एका जस्टिस मेळचो. ते गेले ते 5 जाण बसलेले खंय एका घेराबो घातलो सगळं त्याच्या बापायक आणि त्यांचे उलोवपाची टॅक्टीक आसा जी आमचे कडेन उलयले पळय तीच टॅक्टीक तेंचे कडेन उलयली. तो बापूय एवढो कितें उलयतलो बट तेणें आयज परत काल म्हाका तेणें सांगलें हांव व्हिडिओ पळयलो की आपणा ह्या पुलिसांनी सगळो घुसपायलो धरून आपणाक थंय आफोंग लावप बाय जे सपोळी थंय मेळ्ळो थंय कितलो कशें लागपाक येवपाक तुमचे कडेन मिसींग कंप्लेंट दिल्ली आसा न्हू कितें करता पुलीस. फाटल्या आमकां कितें म्हणटाले की पुलीस जनतेचे मित्र म्हणून हे मित्र न्हू हे आमचे शत्रू जाल्ले आहा. हांव सगळ्यांक म्हणना कांय लोक बरे आहा कांय पुलीस बरे आसा पूण तेंचेर प्रेशर येता वयरसून म्हणजे सरकारसून न्हू जे हांगूच आमकां सगळ्यांक नाप करून भायर सरल्या पळय ते सगळे राजकारणी एकठांय जाल्ले आहा आनी ह्या राजकारणान तुमच्या वतीन हांव सगळ्यांच्या वतीन हांव एकूच दिवंक सोदता इशारो. आतां ह्या फुडें जाणांक असलें कितें जायत आता आम्ही रस्त्यार येतले कोविड पुलिसांना वयतले म्हापशा वयतले पणजे वयतले आम्ही सोडचे ना. आणि असो तर तुम्ही सगळ्यांनी एकवट करशात कोण सरकार कोण सीएम कोण आमदार कोण मिनिस्टर आम्ही सगळे व्हडले मनीस आसूंक जाय. पायलटाचे चोड म्हणून सांगीत न्हू जाल्यार तुम्ही सुद्धा अख्खे जे लोक गरीब आहा हेंच्याकून 5% कमी काम करपी आहा त्यांच्या भुरग्यांक हांगासर तरी रेप जावपाक फाटी आसचे ना आनी हे मुद्दे पालोवपाक हो सरकारी फाटी आसचो ना. आनी तुमकां खबर आसतलें गोवा डिपार्टमेंट म्हणटा पळय हे पुलिसांचे हे कितले निर्लज्ज आसा. जर गोवा पुलिसांची थंयसर जेन्ना फौज गेली त्या चेडवाक हाडपाक तांच्यांनी आपल्या आंगावयले कपडे काडून त्या चेडवाची इज्जत कित्याक दाखली ना. तुमची बहीण ना तुमकां चेडू ना कित्याक केलें ना लाज दिसली ना तुमकां ते चेडवाक हे करतात. तुमकां वॉलर दितलो आमी एकल्यान सुद्दां आपलो युनिफॉर्म काडून ते चेडवाच्या आंगार घातलो जाल्यार तुमकां जमलें ना कित्याक तुमकां तमाशा करपाची संवय जाला बायलांची आनी चेडवांची. गोंय राज्यांत जितले भायले घाटी येतात रातचे भोंवतात तांकां कित्याक उखलिनात तुमी. रातभर पळयात म्हापसान भोंवतात कलंगुटान रातच्यो पार्ट्यो जाता कित्याक बंद करिना. आमकां जर सांगता न्हू सरकार रातचे भोंवप करना म्हणून पयलीं पार्ट्यो बंद करात गांवा वयले पळय येतात न्हू तांकां बंद करात. आमच्या गोंय राज्यान आमी चेडवां आसून आमचे लोक आसून आमच्या लोकांक तुमी सेफ्टी दिना पण तांकां सेफ्टी दिवंक वयता कित्याक तुमकां खंय तरी वोटाचे पडलेले आसा. आज जर त्या आवयचे जर काळीज जर तुमकां जर कळना न्हू ह्या आवय जितली उपेग आसा जाल्यार तुमी आवय म्हणपाच्या लायकीचेच ना. आज जर तिच्या हक्काक न्हू आज सिद्धी म्हणटा तुमचे चेडू गोंयकारांचे चेडू हे आमचे चेडू अशें म्हणून तुमी जेन्ना झगडटले तेन्ना खंय तरी न्याय उबो जातलो
आनी खंय तरी स्टार्ट जातलें. 11:45 राती म्हाका फोन केल्लो कोणें सांगपा ही चली मिसींग आहा. हांवें मेसेज केली, DYSPन म्हाका फोन केल्लो आनी सांगला सर वी रिसीव मिसींग रिपोर्ट आनी आमी मिसींग रिपोर्ट फायल केला. एक PSI आशिल्ली विभा, तिणें म्हाका सेम सांगला, तिणें फोन केला सांगला येस सर वी हॅव डन आनी शी हॅज नॉट कॅरीड द फोन बट वॉट कॅन यू डू. हांवें म्हणला तुमचे पावर आहा ते तुमी करात. नेक्स्ट मॉर्निंग म्हाका मेसेज येयली DYSPची, सर वी हॅव फावंड अ बॉडी इन कालांगूट and it appears to be the same one and PI options सांगला it is confirmed same body. आता तुम म्हाका सांगा इतले बेगीन हें सगळें जालें आनी रातभर तुमी कितें केलें, रिपोर्ट फायल केली आनी दवरली थिंगा. तुमचें कोणें जालां आसलें जाल्यार तुमी रातभर तकली फोडपाची, सगळे जागे सोदपाचे आनी कोणा खूंय सगळे रावंड अप करपाक, क्लोज फ्रेंड, लास्ट मेसेज सगळे चोयन. आतां एक मेसेज येयल्या मोबायल दिल म्हण. मोबायल दिल म्हण तुका हें ना, तकली ना मागपा मोबायल पयली मोबायल दिवपा जाय तुका. मेडिकलान पोस्टमॉर्टमाच्या टायमार सुद्दां सरकारा कडसून परतो फोन येतालो, अरे एकदां बेगीन कर म्हणजे कितें तुमचो BJPचो कार्यकर्तो इन्वॉल्व आहा काय कितें तितून. तुम्ही BJPच्या खंयच्या कार्यकर्त्यांक तुमकां वास्कोसून फोन येतालो काय शिवोलसून फोन येतालो हो तेजे फॅमिलीचे बाकीचे भुरगे जे नाईक फॅमिली आहा हांकां प्रश्न पडलेलो आहा. कित्याक हांव राती तेंचे 2 वरां बसलेलो आनी ह्या 2 वरांन बसोन ते कांय गोश्टी डावट उपरायसायताले आपले आनी हेकाच लागून खंय तरी घाई गडबड केली अशें दिसता. पुलिसांनी थरर इन्व्हेस्टिगेशन करपाची गरज आसा. म्हाका दिसता आयज तेजो बापूय म्हाका काल सांगी आयज आपूण हांगा आसतलो पूण अशें कळ्ळां की ताका पुलिशेन आफोवन येला. ही कसली गजाल. तुम्ही फाल्यां आफोवंक शकताले, तुम्ही ताका सकाळीं आफोवंक शकताले. म्हणजे खंय तरी तेजो बापूय, तेजी भयण, त्या भुरग्याची भयण, तेंची बाकीची फॅमिली हांगा उलोवपाक नाका, दबाव वाडप, ह्यो गोश्टी म्हाका दिसता हो सरकार करता आनी सरकाराच्या आदेशार हे पुलीस करता. पूण पुलिसांनी एक सजमोवपाची गरज आहा. ह्या सरकाराचे 4 महिने उरलेले आहा आनी ह्या 4 म्हयन्यान तुम्ही ते सरकार सांगता, प्रमोद सावंत सांगता किंवा बाकीचे सांगतात म्हणून खंय व्हडली नाचपाची गरज ना. येणाऱ्या काळान हांगासर जे राजकीय बाकीच्यो गोष्टी आसतल्यो वेगळ्योच आसतल्यो, कारण लोक विटलेले आहा आनी ह्याच दिसांनी कितल्योश्योच केशी जाल्यो जो हांव तो परतो उल्लेख करिना की ताणें सांगलेले की आपल्या भुरग्यांक आवय बापायन सांबाळपाक जाय म्हणून. आमी खऱ्यांनीच आवय बापूय, हांवूय म्हाकाय भुरगीं आहा, तुमकांय सगळ्यांक भुरगीं आसतली, आमकां भुरगीं आहा, आमी जाणा आमी आमच्या भुरग्यांक कशें सांबाळपाक जाय ती. पूण सरकार कित्याक आसता, होम डिपार्टमेंट कित्याक आसता. ताणें सांगपाक जाय आपले होम डिपार्टमेंट अकार्यक्षम आहा म्हणून. आपले होम डिपार्टमेंट गोंय पुलीस आहा हे गोंय सांबाळूंक शकना हे सांगपाचो तो प्रयत्न करता आसतलो किंवा ताणें स्पश्ट सांगपाक जाय. खरो म्हणचे जाल्यार ह्या सगळ्या गजालींनी आनी हे सगळो एक डावट येता. भुरग्याच्या आंगार कपडे कित्याक नासले, पुलिसांनी घाई कित्याक केली, डॉक्टरांनी घाई कित्याक केली. हांगा एकदां जर आमी पळयत एक्सिडेंट केस, बाकीच्यो केस ज्यो आसता पोस्टमॉर्टमाक लायनी लागता ना, फाल्यां वर म्हणटात, परवां वर, कोणाक ना कोणाक सांगून बाबड्यांक पांयां पडून फावोर मागचो पडटा, बाबा मातशें कर बेगीन, आमकां अंतीम विधी करपाक जाय. पूण हांगासर बळजबरीन म्हणून येता किंवा बोवाळ करून घाई गडबड करून जो पोस्टमॉर्टम आसलो वो बेगीन केला हेजेरूच सगळ्यान व्हडलो डावट आहा. बोट मारलेलो आनी ह्या सरकारान आमकां सांगला ते सगळ्यो फोटी सांगल्या. They told us that she was disturbed. They told us that she committed suicide. म्हाका ते फोटो मेळ्ळे, ते फोटो म्हाज्या एक्सपर्टाक धाडल्या इस्रायलाक. इस्रायलाक सावन कारवाई येतली परती. गव्हर्मेंटाचो कांय तेंको आमकां आसचो ना. आनी हेंय आयकलां की मोबायल तेजो पुलिसांनी घेतला आनी आतां मिटिंगेक भायर सरच्या आदीं म्हाका 2 लाखाचो ऑफर येयला टू फायंड हुएवर did that to her. It is very obvious that this is not a case of drowning. From local people who I know and experts, the body was not in the water for more than 3 hours. आमी कोवटचे हारी आमी खूब जाणांक बुडल्या ते पळयल्या आनी हांगा कोणी खारी भाव आसत. जेन्ना तूं बुडटाय तूं जमनीक घास मारताय आनी आत तुजे हे वयता आनी इतके पासून
तुजी माती रेन तकली बुडटा आनी आत इतक्या पासून बुडटा 24 hours ती बॉडी भायर मारता. That body did not drown. It was thrown into the water to take out the traces of DNA and whatever they have done to her. So please, कोण पळय लोक आयकता तेजे कोण पळय फ्रेंड आहा, I am asking you to come forward with information. शेताना रिपोर्ट दिलो आपणाचे तेंचे एक्शन घेवन ना, कित्याक 24 वरां जातकच पळोवया ते खंय गेला जाल्यार येतले. आयज एमपीचे मनीस येतात, कर्नाटकाचे मनीस येतात, MS गाडयो घेवन येतात आनी हे उखलून तांकां व्हरतात तेन्ना खंयसर पोतून जालें कोण गेल्लो मनीस कोणाच्या चिंतना पोतून येत म्हणून. तर ह्या पुलिसांक रिपोर्ट दिला उपरांत इमिजिएट रिपोर्ट घेवंक आसलो आनी सगळ्या पुलीस स्टेशनां वायलस करूंक जाल्लो. कालांगूट अंजुना खंय खंय त्या जाग्यार भुरग्यांना इमिजिएटली ताका सोदात म्हणून तेन्ना सोदले जाल्यार इमिजिएट तेजी बॉडी मेळपाची. पूण ह्या पुलिसांक सोदपाचें मन नासलें. ह्या पुलिसांक सोदपाचें मन ना. ह्या पुलीस सगळे जाणा कोण ड्रग्स सोडटा, कोणाची धोन्या चेडवांचें चलता, खंयचे चेडे म्हणटा लडकी चाये, हे सगळें हांकां सगळें कळटा हांकां सगळें. पूण हे दोळे दाखोवन दूद पियेता माजरा भाशेन. म्हणटकच हेणीन आयज ह्या चेडवाचो घात घेतला. हेंच्या गोळाब्याचें हे डावन उलोवपाक, पूण तांकां खबर ना हे भाशेन जायत म्हणून. पूण तें चेडूं मरोंक ना, तेजो गळो फुगार करून मारला. कित्याक ते जायते एकलो चेडो आसना, 4-5 जाण तरी चेडे आसतले. ताका पिड्यार करूंक, तेचे कपडे काडूंक, ते चेड लोटान गेला जीव जाल्यार ते कपडे व्हांवन वयचे ना. हे कोणाकूय पिश्यान काडीत आमकां पिश्यान काडूंक जावचें ना.